भांगराचे एक कप्पड दिता इक्र पवन भंगरस आणि 700 ग्राम्स सिल्वर यूज केला. 100 वर्साक दिलेलं तसलं कप्पड तेंची ह्या बॉक्सान तुची प्रिझर्व करून मस्त वर्साक तें दवर का म्हणले काशी तंकस प्यूर बनारस मस्त जड आसा. पळयल्यार तुमी लग्गी दाखोवन पळयल्यार तुमकां कळटा. यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. कोडयालाचे वेंकटरमण देवस्थाना लग्गे अशे आचार्य मठ वठारांत जावचे तसले शारदे महोत्सवाचे 100 वर्स ह्या पटी कसं विशेषता म्हणून तुम्ही पुरो व्हिडिओ मुखांतर न्यूजपेपरार पुरो येतच पब्लिसिटी जातच तांत एक कसं म्हळ्यार मस्त चंद दिशिल्लो विशय आनी मस्त जनाक पाविल तसलो विशय म्हळ्यार तें भांगरा कप्पड हें पंत शारदेक समर्पण जातस म्हणलेलो विशय आमकां कळ्ळें. तुमकां तें लागीं दाखोवन दाखोवं का कप्पड कशें आसा म्हूण सांगून ताजे खातीर हें व्हिडिओ करून आमी तुमकां दाखयताचे सगळे कपड दाखयताची जाल्यार ताजे फूड एक सना विशय सांगू का तुमकां. कुल्लाडीकार्स नूतन सिल्क्स म्हणून आसा कोडयालान तो हांगाची शारदे खातीर ते मेरवणुकी वतना शारदे खातीर एक कप्पड घेवचे आशिल्ले वर्स 1988 तूं कशें जालें म्हळ्यार थंय दुखून आमी सेव करताची कोणाल नावारी चित्रा माधव पै हांगेल नावारी एक सेव करताची म्हणून कुल्लाडीकार्स नूतन सिल्क्स हन्नी एक मनान तूं लेखून प्रति वर्स तांगेली एक सेवा स्टार्ट जाल्या. सो ह्या वर्स 100 वर्स कसं करता असाची म्हळ्यार तांगेले चिवडगासा खातीरची तांगेले चेरडू आनी नात्र पुरो सेरवून भांगराचे एक कप्पड दिता असाची. ते कशें आसा म्हणून तुमी लागीं दाखोवन पळयल्यार कळटा. संतोषान हांगा लागीं दाखोवन दाखयता तुमकां पळयाची संपूर्ण जावन आशिल्लें एक भांगर तशीची हें प्यूर बनारस मस्त जड आसा. पळयल्यार तुमी लागीं दाखोवन पळयल्यार तुमकां कळटा मस्त जड अशी तसलें एक कप्पड आनी वर्क मस्त रितीर केला. कुंदन वर्क म्हणटा हाका तुमी पळयल्यार हांगा कुंदन वर्क म्हणून हाका मेन्शन करताची. आनी भांगर तुमकां हें पुरो दिसताच न्हू हें पुरो भांगराचे थ्रेड्डान केलेलें तसलें आनी हें हांगा दिसता अशी डिजायन हांगा कोडयाला केत्तर केलेलें. ताच्या काही फूड डिजायन हें खंय जालें म्हळ्यार नूर एम्पोरियम म्हणून सुमार 90 डेज घेवन हाजी वर्क पुरो केला. वर्क पळयल्यार कळटा तुमकां तितलें इजी वर्क न्हय हें मस्त डिटेलिंग केला. नुरुल अमीन म्हणून हांनी एक डिजायन करून हें कपड्याचें पुरो वर्क केला. आनी हांतू इक्र पवन भंगरस आनी 700 ग्राम्स सिल्वर यूज केला. सिल्वर खंय म्हळ्यार तुमकां हांगा थ्रेड दाखयता तुमी हांगा पळयल्यार हें दिसता न्हू हें सिल्वर थ्रेडार गोल्डन कोटींग दिवन केलेलें तसलें खंय आनी हांगाय तुमकां पळयच्याक हांगाय पुरो तुमकां वर्क पुरो पळयल्यार ते सिल्वर यूज करून ताजे वयर गोल्ड यूज केला. तसल एक कपड ह्या वर्साचे शतमानोत्सवाक शारदेक दिवका म्हूण लेखून कुल्लाडीकार्स नूतन सिल्क्स हांगेले चेरडू म्हळ्यार माधव मम्माले चेरडू आनी नात्र पुरो सेरवून हें एक सेव करतसाची ह्या वर्सा सेवा समर्पण तांगेलें. जेवन तुमकां लागीं दाखोवन हें कप्पड दाखोवका टोटल हें कप्पड 8 मीटर्स आसा 18 फीट 9 यार्ड म्हणटा तितलें एक डिटेल आशिल्लें तसलें एक कप्पड हें बॉक्स पळयता आसाची सेपरेट एक बॉक्स करून हांगा दिल्लेलो आसा. ते बॉक्स ओपन करून दाखोवचें जाल्यार तुमकां अशी ओपन जाता उलट ओपन जालें पळया अशी ओपन जावन हाजे भितर कप्पड दवरताची म्हणून. आनी तांगेले एक मना लेखिल्लें तांणी कसं नस म्हळ्यार 100 वर्साक दिलेलें तसलें कप्पड तेंची ह्या बॉक्सान तुची प्रिझर्व करून मस्त वर्साक तें दवर का म्हणलें काशी तंकस. हें एक सन व्हिडिओ तुमकां पळोवन लागीं दाखोवन तुमी आजी एक कपड पळयलें शारदेलें म्हणून. आनी हें प्रोसेशना टायमार फायनल डे आसता न्हू प्रोसेशना टायमार तुमी हें कपड शारदेर आंगार पळोवं म्हूण सांगून हें व्हिडिओ आमी हांगा कशें एंड करता आसाची पळयल्या खातीर मस्त धन्यवाद. थँक्यू.